आमचे पयलींचे आता बांद केल्लेले न्हू म्हटल्यार 7 वर्सां जाल्लेली आसा. हेचे पयलीं आमची मानशेची म्हटल्यार पावणी जाताली. पावणी जाल्यार म्हटल्यार एक पावसान आमकां थंय जाळे बी लावपाक हेतूनसून पावणी जावन थंयसर कोणें जाळे पावणी व्हरोन जाळे बी लायताले. आनी तेतून आतां बांद जाल्ल्याक थंयसर मेंटेनन्स तेचो रिनिवेशन आसलो तो रिनिवेशनूय काय जावंक नासलेलो 7 वर्सां पयलीं. आतां 7 वर्सां जावन तेचेर आतां आमी इमिडिएटली भाईक कळयलें आनी तेचेर आमी सांगलें की खंय तरी एक क्लिननेस हें करा म्हणून. तेन्ना ते हें करून परतून ती मानशेची हें आसली ती दारां परतून तेच्या दारांचो मेंटेनन्स टायम टू टायम जाल्लो जाल्यार तांकां काय प्रॉब्लेम नासलो. फुडें आमची शेतां आसात थंय ते सायडीन. तेतून पयलीं हेच्या मेरेन थंयसर लोक शेतां करताले आनी आतां ह्या जर मेन मानशेचीच दारां सामकी ना म्हणटकच तेतून खारसाण भितून चडल्या म्हणून तांकां फुडें त्रास जाता शेतकऱ्यांक. आनी तेतून फुडें पण्डी जे आसले आमचे ते पण्डी सामके ना. तेतून सुद्दां ते हेतून जर ते एक हें जाता जाल्यार एक डिमांड आसलो आमचो की एक हे जर सामकें बरें हेतून करून दिता जाल्यार थंय आमची फुडले 1-2-3 वर्सांक शेतकारांकय आमकां परतून पयलीं सामकें एक 10 वर्सां पयलीं जशी शेतां जाताली तशी त्या पद्दतीन परतून एक दिसोन येवंक शकता अशें जर तेचेर कोणें हें करीत जाल्यार. भाई म्हाका सांग, हेचे आतां तुमी म्हणटात गेले 7 वर्सां तुमी म्हणटात आतां हेच्या पयलीं म्हणजे आमदार आसले दयानंद सोपटे हांगाचेर, तेंच्यानी हेचेर लक्ष बीन दिवंक ना की तुमी तांकां व्हरोन वचोन मेळ्ळा? आमी त्या टायमार आमी आतां ह्या टायमार आमी न्यू इलेक्टेड मेंबर आसा. हेच्या पयलीं तेंची हे आसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की तेंच्यांनी खंय तरी तेचेर भर घेवन कितें तरी रिनिवेशन आसलेलें ते तेंच्यांनी करपाचें आसलें. आमी तेतून त्या टायमार हें नासलें पूण आमी तरी दिसतालें अशें की आयज आमचे कडेन अशी संदी आसा की आमी त्या हेतून आमी प्रपोजल भाई कडेन मांडलेलें आसा की अशें आमकां त्रास जाता त्या हेतून. तर तेणी इमिडिएटली सांगले प्रमाणे तेणी सोमते WRDक हें करून थंयसर क्लिननेस स्टार्ट केल्लेलें आसा फाटल्या 2 दिसांक ह्या. आनी आतां हे मानशेचे आसले ते आमकां तेतून ते हे जर रिपेरेशनाक जर मेंटेनन्स जर सामको जाता जाल्यार फुडें तांकां हेच्या फुडें त्रास जावचो ना कसलो. सगळे शेतकऱ्यांचो विशय आसलो की मानशी जी पयलींच्यान पुर्वजाच्यान चलताली मानशी 3 मानशे म्हणटाले ताका. सो ते खाजनगुट्टो बांदतना ते मानशे सारके तेंच्यांनी प्रोविजन करूंक ना कित्याक मानशी खंय पावण्यांक 2 लाखा मेरेन वयताली सगळे आनी तांकां आतां ती मानशी करूंक मेळना. कमिटी आहा ती कमिटी एक्टिवूय ना आनी ताका लागून मानशेचे जे काम करूंक जाय आसलें जे शेतकऱ्यां खातीर ओ ते जे पावण्यांक वयताले नुस्तेका खातीर ते जावंक ना सारके. ताका लागून ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां एस्टिमेटूय केला. तो बांद कोसळ्ळो तो कंप्लिटली तेंचो सारको बांदून दिवन हेचेर पेवर्स बीन सगळे येतले, बेंचीस येतले, ब्युटिफाय करतले हेका. तशेंच मानशेचे दारां तेंच्यांनी घेतल्यात, तांकां सांगलां इमिजिएटली दारां घ्या म्हणून. ते दारां बेगीन जातली. फक्त तेंचे प्रोविजन जाळे घालपाचे आहा ते तेंचे कडेन डिस्कस करून तांकां ते काम करून दिता. कित्याक शेती ही इम्पॉर्टंट आहा स्पेशली पारशे गांवांत आनी ते खारें उदीक भरल्या कारणान शेती ही थंयसर डॅमेज जाल्ली आहा. आतां हे जर हे तेंचे दारांचे जर विशय जात जाल्यार शेती म्हाका दिसता फुडल्या 1 वर्साच्यान शेती तेंची तांकां करूंक मेळटली. सो ते जाता तितके बेगीन तांकां मानशी करून दिता आमी. टेंडरींग बीन जालें की मानशेचे बीन टेंडर एस्टिमेट आतां केला. एस्टिमेट आमी केला ह्यो प्रोविजन एंटायर बांद इन्क्लुडींग मानशी हे 2 फायल करूंक लायल्यात 25-25 लाखाचे. ऑलरेडी WRD मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून हे फायल प्रोसिजर एस्टिमेट करपाक लायला. एस्टिमेट ऑलरेडी रेडी आहा तेंचो. पर्सनली हांव फॉलोअप हांव फायली घेवन पर्सनली फॉलोअप करून इमिजिएटली घेवंक गेलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.